आयज ही स्पेशलायज बायट घेवची पडली. आमच्या पेडण्यान इंडोर स्टेडियम बांदला. इंडोर स्टेडियमचो कितलो यूज एज ऑन टुडे जाला आमकां पेडणेकरांक तो खबर ना. पण काल एक घटना घडली. कितें तर सद्या इंडोर स्टेडियम जो CISF यांच्या कडेन आसलेलो तो तेंच्यांनी आतां खाली केला आनी आमची पेडण्याचे भुरगे थंयसर सगळे कडेन खेळपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केले. काल बॅडमिंटन भुरगे खेळटाना सडनली आमचो पेडण्याचो आमदार मदींच येवन तांकां स्टॉप केले. तांकां तुमी खेळपाचें बंद केलें. तांकां इवन तेणी तांकां तापयले. इवन त्यांनी त्या स्टाफांकूय तापयले. तांकां कित्याक परमीट केलें काय म्हणून, तुमी कशें खेळटात काय म्हणून. म्हाका विचारपाचें आसा, बाबून इनॉग्रेशन केलें, तेच्या उपरांत गोविंद गावडेन इनॉग्रेशन ते स्टेडियमाचें केलें. हे आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांनी तर ते कोणाक तर ते जशें बाबून ते 5 वर्सां खातीर CISF दिल्ले, तशें तुका हे आतां हे आमचे हे स्टेडियम आसा जो इंडोर स्टेडियम ह्यो शॉपिंग मॉल वगैरे घालपाचो आसा काय कितें, हे म्हाका असो प्रश्न विचारपाक जाय ह्या आमदाराक. कित्याक जे आमकां यूज जावंक ना, यूज करतात, यू शूड एन्जॉय दॅट. बाबा खेळा तुमी, बरें करा अशें म्हणचे जाग्यार तुवें तांकां स्टॉप केलो, म्हणजे तापलो, हे कितें चल्ला. ह्यो आसा कोणाक तर ह्यो स्टेडियम. जर हयसर आमकां जर ह्यो इशू येत आनी जर आमच्या भुरग्यांक जर आडायत जाल्यार आमी सगळ्या युथांक घेवन भायर सरतलो हांव. आनी आमच्या CMाकय सांगूंक सोदता, जे कितें हे आमदार करता, जे आमचे इंडोर स्टेडियम आमच्या पेडणेकारांसाठी आसा ते वापरूंक दिना, हेचेर ते लक्ष घाल आनी हेचेर लक्ष घालून इमिडिएटली आमकां यूज करपाक हे करात. ऑलरेडी इनॉग्रेशन जालेलें आसा. बाबून तसोच एक आमचो व्हडलो टॉयलेट, 1 कोटीचो टॉयलेट हाडलेलो, फेमस आसलो. तेचे कितें यूज केला बाबून ते तेकाच खबर आसा. सेम वे हे अशीच वस्तू अशीच पडोवन दवरपाची आसा काय कितें. आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांनी खंय वयचें. सो प्लीज आमच्या CMान हेचेर लक्ष घालचें आनी भारतीय जनता पक्षान हेचेर लक्ष घालून ह्यो आमच्या पेडण्याचें युटिलायझेशन करात, जेणे करून ते ऑलरेडी कितलोसो तेजो मिस युटिलायज जालेलो आसा. इतले दीस तो आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक यूज जावंक ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.